of Feb, at around 1 o'clock, I came with my complaint to the SP South in Margaon police station Margaon हांगा SP मेळपाक येयलें हांव म्हजी कंप्लेन घेवन which I have already given inward म्हाका मेळिल्ली आसा. Time also is बरयल्लो आसा and I have already made a point that a complaint is gone to the Superintendent of Police South. And this is regarding a complaint against some unknown person who is having a WhatsApp number. That WhatsApp number I have given for threatening and for intimidation. म्हाका threaten करता म्हणून मनीस. आतां I would like to read out my complaint letter. It says that complaint against some unknown person with this number who is trying to threaten me. Respected sir, this is to state that I am receiving messages via WhatsApp number which are threatening in nature with the possibility of harming my life. The said messenger first messaged me on Thursday. Brestara म्हाका 30 तारखेक 2025 30 तारखेक रातची पोस्ट मिडनायट 1:34 AM म्हाका तेणें चॅट्स धाडल्यात. ते चॅट्स हांवें सगळे अटॅच केल्ले आसा आनी कंटिन्युअसली तेणें 3 दीस म्हाका तुका एक चॅट्स धाडले आसा. आय विल रीड आउट. ओके, तितून तो म्हाका धाडटा. द फर्स्ट मेसेज रिसीव्ड ऑन द 30th at night says don't act smart. He has put a message to me, don't act smart. Upon seeing the message next morning, because 1:34 was post midnight which he said, morning when I saw it on the 31st Jan, I replied to that person saying, hello, who is this? हांव ताका विचारता, hello, who is this? Because he tell me don't act smart. To which he replied on Friday, परतून Friday, आतां तो म्हाका 11:56 PM रातचे धाडटा. सायबर PI स्टे इन युअर लिमिट्स. खंय तो आतां ताका कोणाक धमकी दिवपा लागला सायबर PI कितें म्हाका खबर ना. यू डोंट नो माय पावर म्हणटा. ओके, एंड इफ यू हॅव नो बॉल्स टू एक्ट नेक्स्ट टायम थिंक बिफोर कॉलिंग मी पुलीस स्टेशन. तो सांगता इफ यू हॅव no balls आसा, you don't have balls, you have balls, you call me next time to the police station. Listen to this. Again, then Saturday, again on Saturday, तो म्हाका धाडटा message, don't play with me. Don't play with me, I will finish you. He sent me this message. Again next day, don't play with me, I will finish you. We don't play games. हांवें ताका धाडलें, who are you and why are you sending me such messages? I don't even know you. हांवें ताका धाडलें. Again he is telling me, you are my next target, now just wait and watch. मागीर तेजेर हांवें ताका घातलें, are you threatening me or giving me धमकीज? Or if you have guts, please tell me your name. And last message I sent him, see, excuse me, don't even know you, I don't even know you. Anyways, I am armed with the armor of God. I told him this, I am armed with the armor of God and may God bless you. But since my family insisted that it is life-threatening and he has told directly, you are my target, I am going to finish you, you wait and watch. So I have made a complaint letter where I have stated all this, I have attached the copies. And I wish to state that I have really no idea absolutely who is this person and he is trying to cause for sending such messages. What is this cause? And everyone knows, I will mention केला की 2 महिने पयले म्हजेर एक फॉल्स कंप्लेंट आयली. फॉल्स कंप्लेंट कोणें तरी पुलीस स्टेशनार घातली आनी दॅट आय हॅड एम्प्लॉयड अ मायनर सर्वंट म्हणून धाकले 11 वर्साचे सकल सर्वंट म्हणून एक फॉल्स कंप्लेंट कोणें तरी घातली. आनी तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें हांवें सांगलां ह्या लेटरीन की पुलीस ऑफिशियल विदाउट कंडक्टींग एनी इन्क्वायरी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी म्हणून दिसता ते करनासतना म्हज्या घरांत वेट घातले सांजच्या 8 वरांचेर पुलीस 4 पुलीस येवन आनी डिस्टर्ब केले अलॉंग विथ वन NGO and only to realize that it was a false complaint. And then they realized की false complaint घातली म्हणून कोणें, but the police was in hurry. However, I was really subjected to immense stress and no efforts were made to identify the complainant till today. So this also I have mentioned. तुमी पळयलां आसतलें आनी हें सांगलां हांवें that this in instant case of meeting, this messaging which is there now from the 30th which is starting and harassing me, giving dhamkis, threatening with that, clear message. This is like no threat to my life and I am engaged because this is done because I am raising many social and political issues and fighting for justice. लोकांक justice दिवपाक लागून हांव झगडटा म्हणून एक खंय तरी म्हाका दिसता प्रयत्न केल्लो आसा आनी हांवें ताका सांगलां SP साहेबाक की द इन्वेस्टिगेशन शूड बी सिरियसली डन एंड यू हॅव टू बुक दीस कल्प्रिट एज सून एज पॉसिबल. आनी हे CC केल्ली आसा टू द IG गोवा पुलीस हेडक्वॉर्टर्स पेंजीम.
तशेंच हांवें लेटर केल्ली आसा पुलीस इन्स्पेक्टर सायबर क्रायम रिबंदर आनी तशेंच तिसरी हांवें केल्ली आसा होम मिनिस्टर हू इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दॅट इज प्रमोद सावंत बिकॉज ताच्या हातींत तें खातें आसा. आतां लेट मी टेल यू गोंयकारांक मी खबर आसा दॅट countless and countless issues I've been taking. I don't even get a break. You know, sometimes I don't get time to sit at home and have a nice cup of coffee. And I get calls from all throughout Goa, and I'm engaged somewhere in the police station or somewhere in the hospital or some department or doing some paperwork for people. I've been doing this not yesterday. I'm not activist म्हणटा तें पॉप अप जावना मशीन माझे पॉलिटिकल बॅकग्रावंड तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी हांव 18-19 वर्सांचे साकून हांव कॉलेज स्टुडंट लायफांतल्यान तशेंच म्हजे ऑल थ्रू आउट माय लायफ आय बीन टेकिंग सबार इश्यूज फॉर गोंय एंड गोंयकार टू फायट फॉर जस्टीस. पूण आयज म्हाका खंय तरी वायट दिसता की हें कितें चलना. यू हॅव सीन सेवरल फ्यू मंथ्स नाव बॅक म्हाका कशें जावं तें रुलींग डिस्पेन्शन जावं गव्हर्मेंटा थ्रू जावं पुलिसा थ्रू जावं म्हाका खंय तरी म्हजे दबाव व्हरपाक म्हाका पुलीस कंप्लेन्स केसीस घालून अरेस्ट करून व्हेल्ले आसा और नो मिस्टेक. आय वॉन्ट टू से दीस डायरेक्टली हो मनीस म्हाका जो मॅसेजी धाडटा आनी धमकी दिवपाक लागला तो आतां म्हाका पळोवपाक जाय गोंयचो CM IGP SP कितें करतात ते कित्याक अदरवायज दे आर द फर्स्ट वन टू एटॅक कितें आसलें जाल्यार पयले पुलीस पावतात नाका त्या कामाक पावता हे बऱ्या कामाक पावपाक जाय आनी हेजेर करून येता की देर इज नो फियर ऑफ लॉ कायद्याची म्हणटा ती भिरांड ना पूण आयज दाखोवन दिवपाक लागला कित्याक डायरेक्टली तो मनीस म्हाका मॅसेंजर धाडटा तुमकां हांवें दाखयल्या कॉपीज तुमकां दाखयला तुमी घेवपाक शकतात. Means it is no fear instinct, means this person is directly, see I want to tell one thing, I have always fought for truth. You can break me, you can shake me, I will still stand strong because I am Pratima Kutino and Pratima Kutino has been a fighter. I will never give up. This is done somewhere to demoralize me. खंय तरी ह्या मनशांक दिसता की म्हाका खंय तरी म्हजें तोंड बंद करपाक म्हाका भिरांत घालपाक म्हाका थ्रेटन करपाक लागल्या कित्याक हांव भिवन खंय तरी उबी रावतलें लोकांचे मुद्दे घेता ते एक्सपोज जाता म्हूण खंय तरी हांचेर भिरांत पडिल्ली आसा. आय फील दॅट डिमोटिवेट करपाक डिमॉरलायज करपाक म्हाका खंय तरी सकयल उलोवपाक पूण हांव एक सांगपाक सोदता जीव म्हणटा तो एकूच जेन्ना हांव लायफ सॅक्रिफायस करून म्हज्या भुरग्यांक घरा कडेन हांवें ल्हान आसतना साकून टील टुडे वॉट आय एम बीन डुईंग you think I will give up so easily? I am not going to give up till my last drop. I told you I am going to fight for justice. Truth will prevail. And one thing, I don't know what weapons they must be roaming with, but I have got a very powerful weapon, a very powerful weapon, and this is my weapon. My Jesus is always protecting me and guiding me. My Lord is by my side. And let me say, devil is disarmed. Devil is disarmed because I am fully covered with I'm fully armed with God's armor. आणि हांवें ही मॅसेज खूब ताका घातल्या आनी ताका सांगलां गॉड ब्लेस यू म्हणून ताजे बरी फ्रेंड्स प्रिवेल जावन हांव मागता SP कडेन जावं IGP कडेन हांवें लेटर केल्या CMाक देखून दॅट हे जो कल्प्रीट आसा हेका जाता तितले बेगीन धरून हाडपाक जाय. नथींग इज यू कॅनॉट टेक इट व्हेरी लायटली. इट्स लायफ थ्रेटनिंग फॉर मी एंड रियली बिकॉज एंड ऑफ द डे इफ अ पर्सन कॅन ओपनली सेंड दीस मॅसेजीस and he's not worried about fear. ताका फियर ना भिरांत ना लॉचो म्हळ्यार कोण आसा काय म्हणून म्हाका विचारूंक जाय म्हाका कोणाचो पावर आसा म्हळ्यार कोण तरी पावरफूल आसा हो पावरफूल म्हणल्यार इन वॉट सेन्स अशें धाडपाक गट्स ताका कोणें तरी सांगपाक जाय कोण तरी गॉडफादर आसा चल प्रतिमाक दाखोवया प्रतिमाक भिरांत घालुया. म्हजें करून कितें करतले तुमी कितलेंय करा तुमी म्हजें कितलेंय फेक कंप्लेन्स घाल्या फेक म्हजें नांव टार्निश करपाक करा पूण गोंयकारांच्या काळजांत हांव भितलेलें आसा. And when my God is there, when my Jesus and my people, countless blessings are on me, I think such things don't matter to me. And त्या मनशाक सांगता तूं खंयच्याय कॉर्नरात आसूं तूं गोंयच्या खंयच्याय कॉर्नरात आसूं तुका एकूच सांगता बाबा आय एम नॉट द वन टू गेट सप्रेस्ड. हांव भिवपाचें मनीस न्ही ह्यो धमक्यो आनी कोणाकूय दी पूण येस वॉट यू आर डुईंग यू थिंक आय एम नॉट दे आर नॉट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑर रिलेटिव्स whom I am fighting for. I am just fighting to give people justice. I am just exposing what is wrong. I am fighting with the government. I am fighting with the police inspection. I am fighting with the police only for one thing. सत्य हातें जावपाक जाय म्हणून आनी म्हाका ना समज आसा ट्रूथ शाल प्रिवेल कितें आसा तें जातलें हांव मागता आमच्या सरकारा कडेन हांव मागता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन जाता तितले बेगीन येतो ही म्हजी जी कॉपी आयज हांवें निवड केल्ली आसा जी कॉपी वतली इवन रिबंदर सायबर सेलान आनी एक कॉपी वतली CC टू CM आनी ते ऑलरेडी वतली कित्याक ऑलरेडी हांवें तांकां CC केल्लें आसा. This please I am asking the government, especially the police department, please take this seriously. This is not a joke. These all messages have come to me on my phone which I have attached and I have given. Thank you. तुम्ही पळयतात
GNH.